एका महिन्याचो पगार आणि ग्रेड पेची थकबाकी दिवंक नाशिल्ल्यान मुरगांव पालिकेच्या कामगारांनी मुखेल अधिकाऱ्याक मंगळारा घेराव घालो। 2006 वर्सा सावन ग्रेड पेची थकबाकी पालिका ह्या कामगारांक दिवपाची आसा। सध्या निधी ना अशें म्हणून मुखेल अधिकाऱ्यान कामगारांकडेन आनीक वेळ मागलो। 2006 सावन ग्रेड पेची थकबाकी उरल्या, तातूंत एका म्हयन्याचो पगार दिवंक नाशिल्ल्यान मुरगांव पालिकेचे कामगार तिडकले। कामगारांनी मुखेल अधिकाऱ्याक घेराव घालो। डेली वेजीस लेबर आसा तांकां 2-2 महिने पेमेंट आसा, पण तांकां जे पैसे मेळोंक जाय ह्या लेबरांक ते मेळना। पण हांगा भितुले स्टाफ आसा ते आपले रोखडे पेमेंट घेवन मोकळे जाता। हांवें आतां सीओक सांगला की हे लोक जर काम बंद करीत अख्खी वास्को कुसतली आनी हांगा जर म्हयनोभर बंद उरले कांय जावपाचें ना म्हणून जाता इतले बेगीन तांचे पेमेंट दिवपाचें काम कर सांगला। एकूच महिन्याचो लेट जालो पगार, एक महिन्याचो पगार दिवना त्या भायर एरियस कितें मेळ्ळे? एरियस भरपूर आहात ग्रेड पे 2006 पासून ती एरियस ग्रेड पे दिवना सर आतां कितें तुका सांगला सीओ मेळ्ळे? थोडे दीस आपूण नेवो येला, थोडे दीस रावन 2 दीस पयता म्हणून मुखेल अधिकाऱ्यान निधी ना म्हूण सांगून कामगारांक परत धाडले। आता सध्या आमचे कडेन फंड नसल्या कारणान तांकां मातसो था धर म्हणून सांगला। तेंचे इश्यूज कितें आहा ते जाग्यार घालपाक थोडो मातसो टायम लागतलो। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब। फिफा वर्ल्ड कपांत राती अर्जेंटिना आणि बेल्जियम क्वार्टर फायनलीन पावले। अर्जेंटिनान स्वित्झर्लंडाक एक्स्ट्रा टायमान एका गोलान मारले। दुसऱ्या मॅचीन बेल्जियमाकूय यूएसएन निमण्या खिणामेरेन फायट दिली। एक्स्ट्रा टायमान बेल्जियम 2-1 जिखले। क्वार्टर फायनलीन आता बेल्जियम आणि अर्जेंटिना एकमेका आड येतले। इतल्याने खबरचित्र हांगा सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।